Deva solo poesquela, I3, page 116. Deva solo poes, 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 poesquela. Deva solo poesquela. Atadori laki sota, patkavato saitut sola. Atadori portun yeta, saiti vorsa patkan bola. Atadori orkun yeta, mamoy nachin patuk kela. Atadori mafi magna, deva solo pois, 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 pois kela. देव बरो दिसून तुमकां सगल्यांक तुका देव कृपा दिवं. हांगसर हाजीर आसलेल्यांक आनी जे कोण ट्युबाचेर आख्ख्या संवसारांत आसात ती ह्या मिसन वांटो घेतात तितल्यांकूय हो माय मोगाचो येवकार हांव तुमकां दितां. आयज प्रोवेस गीत अशें म्हणटा, आयज आमी पळयात रंग बदललेलो आसा, नाल्यार आमी पर्पल घालतल्या वायलट घालतल्या आयज मातशें पर्पल कलर आसा. प्रोवेस गीत अशें म्हणटा, खुशाल बरीत जाय जेरुसल्या, जेरुसल्याचो मोग कोत्तेलो न्हू, सोगलीं तुमी जमा जायात. तिचे विशीं रुदोन कोत्तेलें न्हू, तिचे बरोबर आनंद बरीत जायात. संतोसान उडी मारात, ताच्या ओड्यांतले पानयान दादोशी जायात. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी कित्याक दादोशी जावंक जाय? कित्याक देवान आमचे पासत आपले पुता सोबे आमकां पातकांतली सुटका दिल्ली आसा. पातक कितें करता? पातक आमकां फकत भुलायता आनी आमकां म्हणटा की अशें करीत जाल्यार तूं एकदम खुशाल जातली. पूण तशें न्हय तें. तें फकत आमकां खोट्टी म्हणल्यार तूं आश्वासन दिता आनी ताका लागून आमी पातकान पडलीं की ना मागीर आमकां नाका पुरो जाता. तातूंतल्यान भायर सरोंक जायना. स्वर्ग आमकां मेळ्ळो ना, ना म्हणून संवसारांत आमी दादोशी जायना. तर ह्या वेळार आमच्या पातकांक लागून आमी कश्टवता. तर हें सगळें आमी देवा सुरशी हाडया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवें आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोवे आसूं. पातकांची दूख धरून देवाचें बोगसणे मागया. हांव पातकी सोरपो दिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारीत सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपो दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
राखूत गो. मागुया. देवा आमच्या कोणवळ्या बापा, आम्हा पातक्यांक बोगसण दिवन परतून तुजे विंगीन घेवच्याक अप्रमीत मोगान तुवें एक अजापाचो उपाय येवचिलोय. तुज्या पुता जेजूचें कोश्ट मरण आनी पुनर्जीवनपण होचो पूर्व मोगाचो गूट येवची आसात ते दोबाचे पास्क परबेन आमी समोरवता. तरी परब भावार्थान आनी भक्तीन पाळूंक उर्बेवंत काळजाचे आतुरनाय आनी तुरतुरीत पावलांनी आमी फुडें वचोशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणाची येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. मातशी बसात आनी चीत दिवन आतां देवाचें उतर आमी आयकुया. इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. त्या दिसांनी सगळे मुखेल यादनीक आनी तसोच चालतो लोक आपली नोश्ती घातकेपणां वाडयत गेली. येरा राष्ट्रांची सोर्व लोजेची कर्तुबां सगळीं जाणां आपुणूय करूंक लागलीं आनी सर्वेस्परान आपणाच्या मानाक जेरुजाल्यान पवित केल्लें तें मंदीर तांणी बोश्टायलें. सर्वेस्परान तांच्या पुर्वजांच्या देवान एका फाटल्यान एक थांबोन आसतना आपल्या संदेशकारांक तांचेशी धाडले, कित्याक तो आपली पोरजां आनी आपलें ठिकाण राखूंक सोदी. पूण तांणी देवाचे संदेशकाराच्यो मस्कऱ्यो केल्यो, ताच्या उतराची बेपर्वा केली, ताच्या प्रवाद्यांची केबाडां केली. शेवटी आपले पोजेचेर सर्वेस्पराचो राग इतलो पेटलो की दुसरो कांय उपाय ना जालो. काल्दियेचे फौजेन देवाचें मंदीर लासून उडयलें, जेरुजाल्याच्या दुर्गां मोडून सोडली, सगळ्या तांतल्या राजमंदिरांक उजो लायलो आनी मोलाचें आसलें तितल्याचोय भस्म केलो. वाटावलोली तांकां नाबुकोडनोसरान बाबिलोनियेक परदेसांत व्हेली. थंय पर्शियेचो राजा सोदरेत चडसोर ताच्या आनी तांच्या पुतांच्या गुलामापणांत ती जियेली. हे भाशेन जे उतर सर्वेस्पोर जेरेमायासाचे तोंडी उलयल्लो ते शाती पावले. आपल्या सोनवाराचे फारीकपण दिसोर आपल्या उपद्र्यांचे दीस सोंपोसोर 70 वर्सां सोरून वचोसोर हो देश सोनवाराच्या बेकारपणांत उरतलो. आनी सायरस ह्या पर्शियेच्या राजाच्या पयल्या वर्सा जेरेमायासाचे तोंडी सर्वेस्पोर उलयल्लो ते उतर पालचे खातीर सर्वेस्पोरान पर्शियेच्या राजा सायरसाच्या मनाक स्फूर्ती दिली. तेन्ना ताणें आपल्या आख्या राज्यान अशें परगट करूंक आनी तोक्त्यांचेर मारून प्रोसीत करूंक लायलें. सायरस पर्शियेचो राजा अशें परगट कोत्ता, सर्वेस्परान सर्गीच्या देवान प्रितुमय वेली सगळीं राजा म्हजे आदीन केल्यांत. जेरुजाल्याच्या शारान जुदाच्या प्रांतांत आपणाच्या मानाक एक मंदीर बांदूंक ताणें म्हाका हुकूम घाला. जो कोण तुमचे मोदें ताचे आख्खे पोजेचो ताचो देव ताचे सवें आसूं आनी तो थंय चडून वचूं. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब तालयेक पाकून उरूं. सगळीं म्हणोया. तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब तालयेक पाकून उरूं. बाबिलोनियाच्या नदीचे तोंडीर बसून सियोनाचे उबाल आमकां येताले तेन्ना
आमकां रोडूंक आयले. भोंवतणच्या हिवरां रुखाचेर आमची सितारा आमी उमका लावन सोदली. जाबाब, तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब तालयेक पाकून उरो. तेन्ना थंय आमकां दवरून व्हेल्ले ते आपणाक गितां गायात म्हूण आमकां सांगताले. आमचेर हाल उपद्रे हाडटले तेच आमकां खुशाल कोरात म्हूण मागून सियोनान गायताले ती गितां आमकां गायात रे म्हणटाले. जाबाब, तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब तालयेक पाकून उरू. सर्वेस्पराचें गीत पोरक्याच्या देसांत कशें म्हूण आमी गावचें? तुका हांव विसरोन जाल्यार जेरुसाल्या हो म्हजो उजवो हात धरूं. जाबाब, तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब तालयेक पाकून उरू. तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार सगल्या म्हज्या सुका वयर जेरुसाल्याक हांव दवरिना जायन जाल्यार म्हजी जीब तालयेक पाकून उरू. जाबाब, तुजो उगडास हांव सोदीन जाल्यार म्हजी जीब तालयेक पाकून उरू. बागयोत पावलून एफेसकारांक बरयलेली चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, देवाची काकलूत इतली व्हड आनी इतलो ताणें आमचो मोग केलो की आमच्या पातकाक लागून आमी मेल्यो तेन्ना क्रिस्ता सभेंत ताणें आमकां नवो जीव दिलो. ताच्या देण्या वरवीं तुमकां सोडवण मेळ्ळी. क्रिस्ता जेजूच्या सांगाता ताणें आमकां पुनरुज्जीवंत केली आनी ताच्या बरोबर आमकां स्वर्गार बसयली. हे पोरी जेजू क्रिस्ता सवे आमचे थंय आपलें भलेपण दाखोवन फुडल्या शेकड्यांक ताणें आपली अप्रमीत कृपा कळीत केली. देवाचे कृपेन भावार्था उदेशी तुमकां सोडवण मेळ्ळ्या. तुमचेच वस्तुंगी न्हय पूण देवाच्या देण्यान. ह्या कामांत आमी मिजास करूं नये, कित्याक आमची सोडवण आमच्या कोन्या वरवीं उपजना. आमी देवाची रोसना आपणे आदी फुडेंच तयार केल्ल्या बऱ्या कोन्याचें जिवीत आमी जिवंक क्रिस्ता जेजू सवें ताणें आमकां रोचल्यांत. देवाचें उतर हे. देवाचें व्हड उपकार. उद्गाराक उबी रावया. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. ताचेर विस्वास ठेवतात तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. सर्वेस्वर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. जुआंवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून निकोदेमाक म्हणलें, जसो मोइजेसान अरोण्यांत सोरोप उबारलो तसोच मनशाच्या पुताक उबारूंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतल्या सोमेस्तांक सासणाचें जिवीत मेळचे खातीर अशें जावंक जाय. ताचेर विस्वास ठेवतात त्या सगल्यांचो नाश जायना जावच्याक पूण तांकां सासणाचें जिवीत मेळच्याक देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो. इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो. खरेंच संवसाराचेर खास्तीचें फॉर्मोण मारूंक न्हय पूण पुता वरवीं सासणाचें तारण जावचे खातीर देवान पुताक संवसारांत धाडलो. जो कोण ताचेर विस्वास ठेवता ताका खास्तीचें फॉर्मोण ना, पूण जो कोण ताचेर विस्वास ठेविना ताचेर खास्तीचें फॉर्मोण पडलेलें आसा. कित्याक ताणें देवाच्या एकल्याच पुताच्या नांवार बावाड दवरूंक ना. आनी हो आसा निवाडो. संवसारांत उजवाड आयलो पूण मनशांनी उजवाड सोडून काळोखाचो अदीक मोग केलो, कित्याक तांची कर्तुबां नश्टीं आसलीं. जो कोण खोटेपण
करता तो उजवाडाक कंटाळटा आनी आपली कर्तुबां कसलीं ती कळोन येना जावंक तो उजवाडाक येना. पूण स्वता प्रमाणे चलता तो आपल्यो कोन्यो देवा सोबे केल्यात म्हूण उगडापी कळोन येवचे खातीर उजवाडाक येता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. बाखानी तुका क्रिस्ता. पयले वाचपान आमी कितें आयकलां आनी कितें समजल्यां. देवान आमकां रोचताना आपल्या सारकी रोचलेलीं आसात. ताणें तांकां एकूच हुकूम घालो, तुमी म्हजें आयकोन तुमचें जिवीत सारात. तशें थोडो वेळ केल्या उपरांत आमी जाणो कशे भाशेन उत्पत्तीच्या पुस्तकांत एवयक देंवचारान नाडली आनी तिणेन ताची भूल पोतकोरली आनी तें फळ खालें आनी हे भाशेन ताचें जिवीत सगळेंच बदललें. म्हणजे कितें, देवान सांगलेलें तुमी खायनाकात म्हणून, पूण तेंच जें देवान सांगलें तेंच तिणेन केलें आनी तिणेंच न्हय पूण तिच्या पोतीकूय तेच भाशेन करूंक सांगलें. आनी हे भाशेन पातकान ती जिवंक लागली. कित्याक लागून? देवाचे येवजणे प्रमाणे तांचें जिवीत सारूंक ना. आतां अशें जालें की ना, ही एक सोय जाली तांकां. देवान मागीर म्हणजे कूळ वाडयलें, पूण तांकां शिडकावंक ताणें आपले मुनियारी धाडले. वाचप सांगता आमकां त्या मुनियारांचें ताणें आयकूंक ना. थोडीं जाणां आयकतालीं, पूण चडशीं जाणां तें पातक वाडलें की ना मागीर सगळीं तेच भाशेन वागोवंक लागतात. ती एक चाल कशी जाता. सगळ्या जाणांक तेच चालीन मागीर तें सादें कहें जाता आनी हातून मागीर कितें जाता, तांचें जिवीत सगळेंच विस्कटलेलें जाता. आनी ते भाशेन जालें की ना दुसरी मागीर फायदो घेवंक लागता. ही देवाची पोरजां आसलेली, देवान तांकां सांबाळलेली, देवान तांकां मानामेंत दिलेलें, पूण ते कितें करतात, आतां देवाचेर तीं दोळे लायनात दुसऱ्यांचेर लायतात आनी तांचें जिवीत जें पातकी जिवीत आसा तें ओदीक पोतकोरतात. आनी हे परी तीं गुलामपणांत पडटात. दुसरे येवन तांकां सगळ्या जाणांक वत्तात आनी ते मागीर गुलामपणांत बॅबिलोनींत शिरीदोरां कशीं वागोवंक लागतात. मागीर थिंचो तांकां इतलो कंटाळो येता असल्या जिविताचो की तीं पोत्तून देवा सुरशीं येवंक आवडेतात आनी देव हे भाशेन तांकां पोत्तून हाडटा. पूण हें कशें घडलें? ताणें म्हणूंक जाचलेलें, नाका आमकां हेंच जिवीत पुरो, हातूनच आमी लोळटले हांव. पूण तशें जावंक ना. देवान तांकां उर्बा हाडली आनी ताणें एका आरब्याक असो तयार केलो आनी ताणें तांकां हुकूम घालो, तें तुमचें पळय देवूळ मोडून गेल्लें तें आतां आमी पोत्तून बांदया आनी तुमी सगळीं जाणां जीं त्या धर्माचीं आसात तीं यात आनी करात. आनी हे भाशेन देवान तांकां पोत्तून हाडलीं. स्तोत्रान तशेंच सांगलेलें आसा कितें जालें पळय तें बॅबिलोनीन. आतां ह्या वाचपान आमी आनीक कितें पळयता, जेजून आमकां खरेपणी सगळें स्पश्टपणी दाखयल्लें आसा. कितें दाखयलां? हांगसर फुडें निकोदेमाक कितें सांगता, खुर्साचेर तुमी दोळे लायशात जाल्यार तुमकां सगळी सोडवण मेळटली. जशें मोइसेसान केलें ते भाशेन देवाच्या पुताचेर तुमी दोळे लायशात, तो तुमकां पातकांतली सुटका दितलो. पातक आमकां नाका पुरो कोत्ता. आतां आमी देवाची भुरगीं न्हय, तर आमी देवाची भुरगीं जाल्यार देवाचेर आमचे दोळे लावन आमची सगळीं कर्तुबां करूंक जाय. पूण देवान आमकां ही स्वतंत्रताय दिलेली आसा, ताका पळोवन करपाक ओ आमकां जाय पळय तशें करपाक. जेन्ना आमी देवाक पळोवन कोत्ता
तेन्ना ह्या संवसारांत म्हण आमकां खूब कश्ट येतले, पूण तातूंतल्यानूच आमकां आनंद मेळटा आनी फुडाराक आमी देवा सोबे पुनर्जीवन जातल्या, ताचे सोबे रावतल्या. तो जावन आसा आमची वाट. पूण आमी तो ताका पोतकोरिना जाल्यार कितें जावंक लागता? थंयसरूच आमकां सांगलां, आमची कर्तुबां अदीक अदीक नश्टी जावंक लागता आनी आमी मागीर ताचेशी वळोंक भियेता. कित्याक आमची सगळीं कर्तुबां बरीं न्हय म्हणटच तांकांच आमच्यान पळोवंक जायना. अशें जाता आमकां. आमी विटयता आमच्याच पातकांक, आमकां पळोवंकूच नाका ती तशींच धांपून दवरता, पूण ती सारकी कांकरू कशें आमकां खावंक लागता, पिड्यार करून उडयता. आमचें जिवीतूच सगळें वायट जाता. आतां हें देवान दिलेलें बरें जिवीत आमीच तें वायट केलेलें आसा. तरी पूण तो आमकां सोडिना, आमच्या फाटल्यान येता, आमकां कृपा दिता, परतून ताची सरशी येवंक. आनी हे भाशेन एकलो पुरान आयलो जाल्यार मागीर दुसऱ्यांकूय ती घोटाय मेळटा. हांगसर पुर्यान आतां पळयात, आमी सगळीं जाणां आसा, दुसरीं बाकीचीं येवंक ना. दुसरेशीं आसात घोडे, घरां आसत घोडे, ओ किंकोंत कोत्ता आसत, कितेंय जावं, पूण आमकां लागून दुसऱ्यांकूय देव कृपा दितलो. कित्याक आमी जर तर हे भाशेन करीत, आख्खे कुडीक ताचे म्हणजे सगळ्या क्रिस्तांवांक ही घोटाय मेळोंक लागता. तर ही कृपा देवान आमकां दिलेली आसा सगळ्या जाणांक. कृपेन बरोवन आमचें जिवीत तर आमी उतरां कोन्यो करीत जाल्यार खरेपणी आमकां धादोसकाय मेळटली. आनी हें दुसऱ्या वाचपान आमकां स्पश्टपणी पावलून सांगलेलें आसा. तर भयणीनो आनी भावनो, आमची कर्तुबां कसलीं, आमी कशीं म्हणून कोत्ता ती? आमी सदांच जेजू सवें कोत्ता, ओ आपलेपणांत रावन जेजू पासत कोत्ता. जेजू पासत न्हय, जेजूक एकवटोन करूंक जाय. आनी ही कृपा आमकां भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरान मागून घेतलेली आसा, कित्याक तो ते भाशेन जियेलो आनी ताका लागून ही कृपा आमकां मेळटा. म्हणून आमी बोगोर बोगोर हांगसर येता. कालूच म्हाका सांगलेलें, ह्या कृपेच्या नोयानान कशे भाशेन तांच्या जिवितान मिलाग घडली. एकलो भुरगो तो UK वचोंक सोदतालो, पूण ताका विजा मेळ्ळी ना, रिजेक्ट जाली आनी परतून ताका ती विजा मेळपाक एकदम कठीण आसलेलें. ताचे मायन इतली खोतकोतीत मागणी केली, दुकान ती सदांच हांगसर कृपेच्या नोयानान भाग घेवन तिणें भाग्यवन फ्रांसीसा कडेन मागलें, म्हज्या पुताक हांगसर येवंक ती विजा दी. आनी काल तांकां मेळ्ळी. इतली ती आतां दुकां घडयताली, ती दुसरी दुकां, आनंदाची दुकां तिणें घडयली. आनी दोनूय मिस्तुराद जावंक लागली. आदलेपणी ती पळयताली कशे भाशेन तें जालेंच ना, आनी आतां सगळें घडोवन आयिल्लें आसा. ही दोनूय दुकां तिची तिणें म्हाका थिंचोत्तान फोन करून सांगलें आनी सांगलें म्हाका दुसऱ्यांकूय सांगात म्हणून, कित्याक खरेपणी ही मिलाग म्हज्या पुताच्या जिवितान घडलेली आसा. एकलोच पूत तिका, आनी तो हांगसर आसलेलो, ती थिंचर आसलेली. ती म्हणटाली म्हाका म्हज्या पुता बरोबर जिवंक जाय, ताणें थिंचर येवंक जाय. आनी हो पुतूय एकदम बरो भुरगो, देवान ताका खूब देणेंनी भरलेलो आसा. तोय म्हणटालो म्हाका म्हजें जिवीत हांव म्हजे वस्तुंगी जियेना, फकत जेजू पासत जियेता. आनी हे भाशेन आमचे मदेंच कितलो लोक हे भाशेन जियेता. तुमकां हारगा, कित्याक खरेपणी तुमी कृपेन बरोवन तुमचें जिवीत सादतात. आनी हाका लागून आमी देवाक सदांच दिनवास या. पूण जेजू भाशेन सगळ्या सांता भक्तांनी आपलें जिवीत रातची आनी सकाळची मागण्यांत सारलेली आसा. कित्याक हातूंत खूब बेनिफीट आसा, आमकां बरेंपण मेळटा. देवा सोबे आमी आमचें जिवीत सारलें म्हणटच तोच आमकां घोटायेन भरता. तर कशें म्हणून करूंक जाय मागणें? सदांच जाणो जायात की मागणें करतना आमी हे भाशेन करता न्हय, हात जोडून हे भाशेन करशात तर अदीक ह्या ताळटाणी शक्ती आसा ती आमकां पेकोवणी दितली. पयले सुवातेर कुडीक, दुसरे सुवातेर खोलायेन
आमच्या मनाक आनी तिसरें म्हणजे आमच्या आत्म्याक म्हणजे आमी जेजू सवे आमचें जिवीत सारतलें. हांगसर सांगलां जेजूच्या देवाच्या पुताच्या नांवाचेर तुमी विस्वास ठेवंक ना आनी जीं कोण ठेवतात तांकां सासणाचें सूख मेळटा. तर म्हज्या भयणीन भावान अशें आज जोडलें की ना कशें म्हणून आमी ताच्या नांवाचेर ध्यान मन लायतले. हांव प्रत्येक सुस्कारांतल्यान सुस्कार आमचे भितर बरोवन येता जेजू 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 हे भाशेन ताचें नांव घेवन सगळें आमचे भितर चिंतना भावना आसात कितें आहा तितलें भायर ताच्या नांवान काडया आनी आमकां तो नितळ निर्मळ करून आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक बरें करतलो. आनी एक जाणो जायात आमी जितली नितळ जाता तितली आमची पातकां पळय आमी केलेलीं आहा ती वयर सरतात आनी आमकां भिरांत लागता. कितल्या जाणांक डिप्रेशन जालेलें आसा हें आदलें म्हजें जिवीत पळोवन तेन्ना आमचेर पातयेवन रावंक फावना तेन्ना आमी जेजूचेर पातयेवन रावंक जाय. तेन्ना आमी जेजूक आमचें जिवीत दिवंक जाय. तो आमकां कृपेन बोत्ता हें सगळें दाखयता आनी हें सगळें पातक आमी जेजूच्या वतीन करूंक जाय. तो आमकां सुटका दिता. हांव गॅरंटी दिता तुमकां हे भाशेन करशात जाल्यार आमकां कसलेंच दुयेंत लागचें ना आनी हें डिप्रेशन पळय येता मागीर तें येवचें ना. नाल्यार तींच चिंतना बोगोर बोगोर येवंक लागतलें खावन उडयतलीं आमचें जिवीत सगळें विस्कट्टलें कोणाच्यानूच आमकां मदत करूंक जायना. तर आतां जेन्ना आमकां जाता तेन्ना ते भाशेन रातची 5 मिनट सकाळची 5 मिनट जेजूच्या वतीन सगळें करशात जाल्यार तुमचें जिवीत सारकें थऱ्यार येतलें. ही गॅरंटी देवान आमकां कृपा दिल्ली. सगळीं जाणां आतां शेवटेन धरया दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी भरोवन येता. पांयाची बोटां आसा थिंचुतान तकले मेरेन सगळें आमचें जिवीत कुडींत मनांत आत्म्यान जेजून बरोवन आयिल्लें आसा. जेजू सगळें सगळें भितर आहा तितलें दवरया. चिंतनाच ती भावनाच ती आठवणी मनोभोव एटिट्यूड्स येवजण्यो हें सगळें जेजू सगळें दवरया. कांयच तुजे सोरवेन दवरली नासतना आनी हे परी आमी दुसऱ्याय पासून मागया कित्याक दुसरीं हे भाशेन पातकान जियेतात तांचें पातक आमी सगळें जेजू सगळें दवरया आनी हे भाशेन दुसऱ्यां पासून मागोवंक लागलीं की ना आमी मागीर आमकांय आनिकूय घोटाय मेवतली कृपा मेवतली आनी हे कृपेन आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक देवाचे येवजणे प्रमाणे आनी देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत आमी जियेतले. देव आमकां अदीक आनी अदीक आपल्या पवित्रपणान भाग दिता. भाग दिलेलें आसा. आतां आमी कृपेन बरोवन जो भावार्थ आमी जियेता तो काळजान थावन कुडींत मनांत आत्म्यांत ह्या तिनूय पावंड्याचेर आसून आमी तो उचारया आनी हे परी आमचें जिवीत खोलावया. देवा सगळें तें दवरया आनी देवाची येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक लागया. उबी रावया. आनी ह्या सगळ्या उतरांक आजीर जावन म्हणया सोतमानतां देवाक सोरपोदेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमयांक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी संभावलो आंकवार मारये थावन जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले ताका कुर्सात जोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोरपोदेदारात देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तावन जिवे आनी मेलेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोतमानतां पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकतार पातकांचें मोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत. आमेन. स्वता पोरमोणे देवा सवें आमच्यो कोरण्यो करून जेजूचे गोवाय आमी जावंक आनी ह्या प्राचीत काळाची धणवण आमकां फायद्याची जावंक आमची मागणी बापाक उबारुया.
आमच्या बागयोन बापान बिस्पांनी पाद्रींनी मोटवाशांनी आनी पवित्र सोबेंत वावुरतल्या फुडाऱ्यांनी आपले परजेक बावाळताचे आनी पवित्रपणाचे नमुने जावन क्रिस्ती धर्माची बुन्याद ओखण सांबाळूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, ये मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, ये मागणे कोता तुका. आमचें गोंय, आमचो देश आनी आख्खो संवसार भ्रश्टाचार, फोटिंगपण, ओनीत आदी पयस करून एक निती स्वताचो, शांतीचो आनी निस्वार्थाचो समाज घडोवन हाडूंक फुडाऱ्यांक आनी राजकारबार चलयतल्यांक पवित्र आत्म्याची बूद आनी मार्गदर्शन दी म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, ये मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, ये मागणे कोता तुका. आयज आमचो संवसार कोरोना व्हायरस हे महामारीचे पिडेक लागून व हेर कुडी आत्म्यांचे पिडे शिडेक लागून लाचार जाल्लो आसा. कश्टवतल्या आमच्या संवसाराक देवान आपली काकलूत दया दाखोवन आमचे वेली सगळी पेस्त पिळा निवारल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, ये मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, ये मागणे कोता तुका. प्राचीत काळाच्या चवथ्या सर्तोल्यान आमी पावल मारता, तर अदीक आनी अदीक प्राचिताचें आनी नवसरणेचें जिवीत वेंगोवन पवित्रपणान आनी वाडत वचूंक आनी आमी जिविताच्या बऱ्या कोरण्या वरवीं क्रिस्ताचे नीज गोवाय जावंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, ये मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, ये मागणे कोता तुका. आमची खाजगी मागणी आतां देवा मुखार मांडया. जेजूच्या नांवान बापा, ये मागणे कोता तुका. जेजूच्या नांवान बापा, ये मागणे कोता तुका. मोगाळा बापा, मनीस जितलो किरकोळ तितलो तुजो व्हड मोग मनशां सोवें तुज्या पुता ओस्तुंगी तूं उगडापो कोत्ताय. तो तुज्याच मोगाचेर पातयोन आनी तुजे कुरपेन बरोवन ही आमचे चालीचे दिसाचे धणवणीची वाट तांकूंक भाग्यवंतपण जोडूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. Page 29, C3, आमची सगळीं गुपीत चिंतनां. आमची सगळीं गुपीत चिंतनां, आमची सगळीं गोटी तुका. आमचे गावडे, आमची काळजां, हे तुकाच भेटयता.
धाकट्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोडपदितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या दोयाळ बापा, आमकां सासणाची सोडवण हाडटात ती देणी आमी तुका संतोशान भेटयता. भावार्थान तांची भक्ती करूंक आनी असल्या बलिदानांत वांटो घेतल्यांक सोबता तशें आमचेंच जिवीत भाव भयणांच्या मोगान येरा मनशांच्या तारुणा खातीर भेटोवंक आमकां फाव कर म्हूण आमी खालतीपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओ यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपदितर आनी सशणाच्या देवा, सोर्वकालीन सोर्वथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फाव. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सोरोप चाबलोल्यांक मोरणांतली वाटावच्याक मोइजसान ओराण्यांत पितृळीचो सोरोप उबारलो. तशेंच हेमकोणांतलो सोरोप चाबलोल्या आमकां सासणाच्या मोरणांतली निवारच्याक आनी तुज्या सासणीक जिवितान जिवीत दिवच्याक तुज्या एकल्याच पुताक खुर्सार उबारूंक अगणीत जाणवायेन आनी मोगान तुवें येवजिलें. भावार्थान ताचेर दोळे घालतात ती मोडणाच्या फोर्मोणांक सांपडनात, पूण तांचें तारण जावन तांकां सासणाचें जिवीत मेळटा. देखून समेस्त देवदूतां आनी भक्तां सांगाती तुजे जणवायेचें आनी मोगाचें किर्तन आमी निरोंतुरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरोन सुसूंकच्या आदीं जेजून उणो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी साशणीक कोरोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूढ पोरगोटुया. तुझ्या कुर्सा आणि पुन्हा जीवन बोल्या वरवीं तुमी आमकां सरोयली सोम्या.
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलिल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळी तुमकां मोल पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तुजे पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगात तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. भणिनान भावनो, कुरपेन बरोवन आमचें जिवीत देवान आमकां एक देणें कशें दिलेलें आसा. तर सगली आमची मागणी त्या मनांत दवरया. आमी जाणो कितें मागता पळय तें, तर काळजांत थावन सगल्यांक एकवटोन एकामेका पासत आमी मागया आनी देवान आमकां मागता पळय तें दिल्या पुरो म्हणून मागया. कित्याक थोडीं जाणां खूब कश्टवतात, खूब पातकाक लागून तांचें जिवीत कासावीस जालेलें आसा. तर ह्या वेळार सगल्या तितल्यांकूय आमी आमच्या काळजांत दवरया आनी जेजूच्या पवित्र आत्म्यान आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर वातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राव सोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दौरमदूतांक पडले आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सोबे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगल्या वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सुरशिलो कोडसूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. आमेन. जेजू म्हाका तुजी गरज. पेज 55 D15. D15. जेजू म्हाका तुजी गरज.
तुझी गरज सुखी सगळी जावची उदक तुझ्या दिव्या अभिसलेचे युद्रात चलूंक मालुमेचे तुझी बगत मागनाची वीट नाबाची सुवानी मोगली तुझी बगत मागनाची वीट नाबाची सुवानी मोगली. जेजूक आमच्या काळजांत आमी येवकार दिलेलो आसा, ताका आमी स्विकारलेलो आसा, तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत आतां आसा. हें व्हडलें बाग देव जो आमचो रचणार, जाणें आमकां आपलें जिवीत दिलेलें आसा, कृपेन भरोवन आयिल्लें आसा, तर हो वेळ आमी ताचे बरोबर सारया आनी ताचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत ताणें मांडून हाडचें म्हणून ताका आमी सहकार करुया. घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. भोव दयाळ बापा, तुवें संवसाराचो इतलो मोग केलोय की तुज्या एकल्याच पुताक तुवें दिलोय. हो मोग आमी दिनवाशी काळजान ओळखून घेता आनी खुर्सार उबारलेल्या तुज्या पुताच्या मरणा आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं तुज्या सासणीक जिविताच्या सुखाक आमकां पावय म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. मात सुगत बसात. आयज आमी लेथारेस आयतार म्हणून संभ्रमलेलो आसा. म्हणजे आयज थोडो आनंद कित्याक लागून, कित्याक जेजून आमचे पासत आपलें जिवीत वारोयल्लें आसा आनी आमकां सोंपेपणी पातकांतली सुटका दिल्ली आसा. पूण आमी आजून भायर सरोना. कित्याक? ताणें आमकां बक्षिल्ल्या. तरी पूण हें आमचें जिवीत ताका एकवटोन सारूंक जाय. तर ही कृपा आमकां मेळ्ळ्यात. ते कृपेन आमी अदीक वाडच्याक आमी देव कारकां दिवया. फुडल्या आयतारा दीस सोशल अपॉस्टलेट आनी बूक आनी दुयेंस ह्या पासत तो आयतार संभ्रमलेलो आसा. आमी हांगसर तुमचे पासत सदांच मागता आनी तुमी आमचे पासत मागता म्हणून हांव जाणा. पूण आमी ही म्हणना हितून सकाळीं 5 सोमार ते सोनवार पवित्र बोजोण दवरलेली आसा. हे बोजोणेंत आमी तुमचे पासत मागता आनी थोडो लोक हातूंत भाग घेतात. दिसाचोय म्हणना हितून घेतात. पूण आयताराची म्हणणाय आमी 6 ते 6:45 पर्यंत आमी घेता. दर दिसा मिसां हांगसर हे भाशेन आसता. 7 आनी 8 दोनूच मिस आहा. पूण आमी एक मीस हांगसर संभ्रमता ते इंग्लीश भाशेन 6 वरांचेर. आनी हे मीस आमी तरणाट्या पासत भेटयल्ले आसा. आमच्या तरणाट्या पासत आमी मागूंक जाय आनी आमी मागता. तर हें तांचे पासत खास आमी भेटयल्लें आसा. आयताराची मिसां ती
3 मिसां आमचे भाशेन 7, 8 आनी 9, 15 आनी इंग्लीश भाशेन 10, 15 सांगेचे मीस ना. तर आमी सांगेचे मीस आतां ह्या दिसांनी कोविडाक लागून रद्द केलेले आसा. कित्याक आमकांय त्रास जाता. सकाळीं आमी 6 केन्नाय आनी 6:15 आमी उठ्ठें कोत्ता हांगसर. आतां ह्या दिसांनी म्हणाय तूं बेगीनच 5 आख्खो दीसभर मागीर आमी हांगसरूच आसता. ते आमच्या कामगारांचें आमी मातशें चिंतूंक जाय. दीसभर तांच्यान हांगसरूच वावरूंक जायना. तांची फामील आसा. पूण ताका लागून आमी हे भाशेन केलेलें आसा. फुडें आमी पळोवया कशें भाशेन जाता तें. ताका लागून आनी आमचे वॉलंटियर्स आनी साकिस्तांव बा आहात ते खूब मदत करतात हांगसर. आनी आदले भाशेन हांगसर आतां जायना. लोक बेश्टोच येतालो, कांय शिस्त नासलेली. ती शिस्त पाळूंक आमकां खूब तोकस आनी पयसोय लागता. ताका लागून आमी हे सगळे आतां बॅरिकेड्स केलेले आसा. थोडेच म्हणाय तूं हे सोंपे पडलेले आसा. नाजाल्यार बॅरिकेड्स करपाकूय खूब म्हारग तें आसा. पूण कांय नजो तें जातलें. तांकां शिस्तीन आमी भितर हाडटा. आनी माणसूं घेनूय कितें जाता, कांयचे कांय न्हेसोन येतात हांगसर. लोक म्हाका म्हणटालो तांकां कशें तूं अलाव कोत्ताय. पूण कोण तरी जाय न्ही गेटीचेर. आतां होच लोक आमचेर विरुद्ध वेता. ताका लागून आमी पुलीस बंदोबस्त बा केलेली आसा. आमचे बरोबर झगडटात. आनी आमकां केन्नाय एम्बेरसमेंट जाता. कित्याक ती आमच्याच लोकांक पळोवन म्हणटात तांकां कितें अलावड कोत्ताय तुमी. म्हणून मातशें तुमी माणसूं घेवन हांगसर भितर यात बरे भशेन न्हेसोन. नाजाल्यार कांयचे कांय न्हेसोन येतात तीं. पूण तांकां आमी भायर दवरता. पूण तुमकांय मागीर दोतचें पडटलें आमकां. तें करूंक नाका आमकां. नाजाल्यार तुमी बरे भशेन यात हांगसर. तुमकां फकत हांव विनंती करतां. दर म्हयन्याचे 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान हे सायडीन गेले म्हणटच पेट्रोल पंपा उपरांत 200 मिटर दावे वाटेन कपेल आसा. थंयसर मीस जाता. खूब मिलाग्री जाता. कित्याक सायब थंयसर वावुरतालो. ताका ती कॉलेज दिल्ली. तो हांगसर म्हणाय थोडोच वेळ आसलेलो. पूण खूब जेजुईट पाद्रींक ताणें ओडून घेतले युरोपाक सावन. आनी ती कॉलेज एकदम नावस्ती आसलेली. थंयसर मागीर राशोल गेले ते. हांगसर आयले आनी चोडणा गेले. इतली ती भरून आसलेली कॉलेज. म्हणून ते भाशेन तेन्ना जाल्लें. ते मागीर इतिहास तुमकां आनीक सांगता. पूण थोडें सांगता तुमकां. मागीर आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुमी पळयतात तें जाणा. खूब लोक पळयता. पूण सबस्क्रायब करात. सबस्क्रायब करशात जाल्यार तुमकां सोंपेपणी आमी हेरूय वस्तू करतात त्योय मेळटल्यो. आतां पवित्र सातोळ्यान बेरेस्तार, पवित्र सुंक्रार आनी इस्टर आमी हांगसर समारंभ केल्या. पूण इंग्लीश भाशेन. आनी ताका पासीस आसतले. फुडल्या आयतारा दिसतान आमी पासीस दितले. हांव आतां आमचेच तेदूस शुक्रारा दीस काबार जाले. म्हणजे कुरपेची नोयना आमकां टायम मेळोंक ना. आख्खो दीसभर आमी हांगसरूच आसतले. हांव ते करपाक आमी आसलेले. हांव आनी आयज थान तुमकां ते दिवंक आसलेले. पूण फुडल्या आयतारा दिसतान स्टार्ट करता पासीस. सायबाची कूड हांगसरली काडल्या खरी. पूण आमी एक पिक्चर दवरलां थंयसर. एकदम बरें केलेलें आसा. तो तुमकां पळोवंक जाता लागशिल्ल्यान ताका. आनी तें भितर थोडें काम चालू आसा. कित्याक खूब वर्सां जालीं. ती केन्ना घडोवन हाडलेली आसा जाणाय तुमी. 1698 तें आख्खें मॉझिलियम. आनी ती मागीर ती कॅस्कट आहा ती 1638. खूब वर्सां जालीं. म्हणून तें सगळें दुरुस्त करून आतां काडलेलें आसा. बाकीची वस्तू आमी म्हणाय त्यो परतून तारेर हाडटा. पूण भितर तें पळय आहा थंयसर मातशें काम आहा आमकां. तें वेवस्थीत करून घेता आमी. बेश्टेच हारी हारी करना. पूण गाय करनासतना बरे भशेन करता हांव तें. आमकां खूब जाणांनी मदत केल्ली आसा. चड करून ASIन तो कारभार घेतलेलो आसा. पूण आमी ताका तें अशें सोडूंक ना. आमी खूब जाणांक आमच्या मॅथ्यू यन बाकीचीं आसात तांकां थंयसर दवरलेलीं तपासणी करच्याक कॅमेरा लावन सगळें करून खूब काम केलेलें आसा. ताणें केलेलें आसा. आमी केलेलें आसा तांचे बरोबर. आतां ती कॅस्केट बरी जायत आयिल्ली आसा. आनी रोखडीच ह्या 10 दिसांनी आमी परतून वयर घालतले हांव तिका. सुत्रायेर
आमी एक मीस दवरलेलें आसा फादर वास्को रेगो पासत 8 वरांचेर ते अंतरले तांचे पासून ते मीस आसा. सगळीं उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं आनी सोर पुदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तुगे लोयांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण्याकल्यान आपणाक जाय तें जें मागलेलें आसा तें परतून मागूंक जाता. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावून मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. आमेन. पेज 89 F9 जेजू तुजें नांवूच पुरो.